मोगाच्या बाबा भयणीनो, भागवंत आल्फोन्स लिगोरी ह्या मनशान रेमट्रेस ही संस्था स्थापली. पण पाद्री जावच्या आदी तो एक फामाद वकील आसलो आनी सगळे केसीन ताका यश मेवतालें कित्याक तो हुशार वकील आसलो. पण एक केसी ताका यश मेळोंक ना. ताणें पळयलें की कशें तरेन न्यायाधीश आनी दुसरे वकील करप्शन करून अन्याय करून आनी मागीर ताका एक केस येस मेळों ना. हें पळोवन ताणें आपलें फाटलें जिवीत सारलें आनी म्हणलें म्हाका आज पासून हांव केन्नाच कोर्टांत येवचो ना. आनी हें प्रोफेशन ताणें सांडलें आनी मागीर देवाक त्या आपोवण्याक येवकार दिलो. शुभोतपरान जेजू आमकां सांगता, कोण जायत म्हजो खरो मोगी, कोण जायत म्हजो शीस, खरो मोगी, खरो शीस जो म्हाका तुमच्या जिवितांत पयलो जागो दिता. आनी जेन्ना हो मनीस देवाक पयलो जागो दिता तेन्ना तांच्या कुटुंबाक वा जाय संस्थेक शांती मेळची ना, पूण दुस्मानकाय. कित्याक ह्या मनशान देवाक पयलो जागो दिला. बाबडेनो, तुमी जाणा की देवाक पयलो जागो दिवंक कितलें कठीण. कित्याक आमी संवसारी जीव सारतना जायते अडचणी आसतात, जायते आमचे त्रास आसतात आनी ह्या कोश्टांत दुखांक अडचणीक आमकां कान दिवंक जाय. आनी जायते फावटी आमी मागणी करून विसरता. म्हणटा आमी थकल्या, खूब वार वाचलेलो देव थकल्या. आनी जशें करून आमी जायते फावटी आमी दोस मागणी करूंक विसरता. आज जेजू म्हणटा खरो शीस आपले जिवितांत सॅक्रिफायस करूंक तयार आसूंक जाय. पयले वाचपाक देव सोदेस्पर म्हणटा सोदोम आनी गोमोरा लोकांक, म्हाका तुमचे योद्न, तुमची मागणी, तुमची दोनदान उपास म्हाका मानोवना. कित्याक तुमचो भावात म्हाका ह्या रितींत म्हाका दिसूंक येना. तुमी एक भाशेन ही भावात ती रिती करतात, पूण तुमचे सादें जिवीन दुसरेंच. तुमी अन्याय हाडटात, फोटी मारतात, गोरिबांक दूख दितात. खरो भावाती मनीस जो ह्यो रिती करता आनी ही धोरणान एक भाशेन दाखोवन दुसऱ्यांचो मोग करता, दुसरो आदार पावता. तो कास आमी सगळे वांटो घेतना देवा लागीं मागुया आमी सदांच देवाक पयलो जागो दिवंक. आनी जेन्ना अडचणी येतात ताका फुडें करूंक देवाचो आदार आमी मागुया.